नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला तिसरे फावट एनडीएचे सरकार स्थापन जाता. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिसरे फावट प्रधानमंत्री पदाची शपथ घेतले. सांजेच्या 7:15 वरांचेर प्रधानमंत्री शपथ घेतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती भवनात पद आणि गुप्ततायेचो सोपूत तांकां दितली. शुक्रारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेवन सरकार स्थापनेचो दावो केल्लो. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन म्हळ्यार एनडीएच्या शिष्टमंडळान राष्ट्रपती कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां संसदीय दळाचो फुडारी वेंचून काडल्याचें पत्र दिल्लें. आयच्या सोपूत सुवाळ्यात संवसारांतले व्हडले फुडारी वांटेकार जातले. हातूंत श्रीलंकाचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमासिंघे, मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मुइझू, सेशेल्सचे उपराष्ट्राध्यक्ष अहमद हफीज, बांगलादेशाच्यो प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशसचे प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाळाचे प्रधानमंत्री कमल दहल प्रचंड सोपूत सुवाळ्यात वांटेकार जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राजघाटार वचून महात्मा गांधींक अभिवादन केलें. अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या स्मृतीस्थळाचेर वचून तांणी आर्गां ओंपलीं आणि उपरांत मोदी हांणी राष्ट्रीय स्मारकाचेर वचून देशा खातीर बलिदान दिल्ल्या हुतात्म्यांक आदरांजली दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सोपूत सुवाळ्या खातीर येरादारीची खास तयारी केल्या. येरादारी विभागाचे डीसीपी प्रशांत गौतम हांणी ह्या संदर्भात उलयतना सांगले की लागीं 1100 येरादारी पुलीस सुरळीत येरादारी खातीर नेमल्यात. राष्ट्रपती भवना कडल्यान रस्त्याचेर सोपूत सुवाळ्याच्या वेळार येरादारी करपाक बंदी घाल्या अशें तांणी सांगले. ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया की स्वेरिंग इन सेरेमनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज व्यापक इंतजाम कर रखे हैं. करीब 1100 ट्रैफिक पुलिसकर्मी आज अपनी ड्यूटी करेंगे और सब लोग हमारे ट्रैफिक स्टाफ कंप्लीटली ब्रीफ्ड है. जो भी आज गाड़ियां राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास में आएंगी वो करीब 2 बजे से हम उस जोन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा. ऑलरेडी हम डिटेल्ड ट्रैफिक एडवाइजरी अपलोड कर चुके हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के अंदर. मोटे मोटे तौर पर जो भी रोड्स आर लीडिंग टुवर्ड्स राष्ट्रपति भवन, उनके पास में जितनी भी रोड्स हैं वहां पर रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिसरे फावट देशाच्या प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत घेतात. ताका लागून आपूण तांकां परबी दिता अशें आरजेडीचे फुडारी मनोज झा हांणी सांगले. तिसरे फावटी ते देशाचे फुडारपण करता ही इतिहासीक गजाल आसा अशें तांणी मुखार सांगले. ह्या देशाचे भवितव्य तांच्या फुडारपणा खाला महासागरा सारखें आसा अशें तांणी म्हळें. बहुत बहुत शुभकामनाएं. माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं. ऐतिहासिक दिन तो तब हो जब आज से नया इतिहास हो. सर्वधर्म संभाव की बात अचानक से करने लगे हैं 2 दिन से. मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार, यानी कि सामूहिकता जो लोकतंत्र का आभूषण है, कलेक्टिव, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए और ये ध्यान में रखें माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बन रहे हैं. इस देश का चरित्र महासागर वाला है. इसे तालाब मत बनाइए. समुदायों कौमों के बीच में सौहार्द बना रहे. आर्थिक नीतियां क्रोनी पूंजी के गलबहिया में न जाएं. ये सब हमारी अपेक्षाएं होंगी. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी. उत्तराखंडाचे संत जगद्गुरू राम भद्राचार्य हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सोपूत सुवाळ्यात वांटो घेवपाक भायर सरल्यात. तिसऱ्या फावटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशाचे फुडारपण करता. हाका लागून देशवासियांक आनंद जाता अशें तांणी सांगले. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे मित्र मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, वो भी बहुत अच्छे बहुमत के साथ. इसे मेरे मन अपने मित्र को बधाई देने के लिए जा रहा हूँ. मेरे मन पर बहुत संतोष है, हर्ष है और मैं मानता हूँ कि 5 वर्ष में मोदी जी बहुत अच्छा देश के लिए करेंगे. टीडीपीचे नेलोरातले खासदार वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी सोपूत सुवाळ्याक उपस्थित आसतले. आयचो सोपूत सुवाळो वेगळो आसतलो अशें तांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगले. ह्या सरकाराच्या प्रशासनान बरे बदल आसतले अशें तांणी सांगले. Today what I have noticed this time, the way the new MPs are being treated
is something different. The services provided now for new MPs is something nobody will expect also. Language also, if I am from Andhra, Telugu person is coming to you. The listening, the way they are doing things, it shows that the big change in the system itself. And of course today we are going for the oath ceremony of our great Prime Minister, and I am part of the NDA from Telugu Desam Party. भगवान बिरसा मुंडा हांच्या हुतात्मा दिसा निमतान झारखंडचे मुखेलमंत्री चंपल सोरेन आणि राज्यपाल राधाकृष्णन हांणी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या समृद्धी स्थळाचेर वचून फुलां ओंपलीं. ह्या वेळार तांणी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या बलिदानाची याद केली. Emerged from the jungles, but he got that courage, the braveness, the inspiration that my motherland should be freed from the clutches of the British Raj. In that struggle, in that fight, in that war, he lost his life in the prison at the age of 25. He lived only for 25 years. But his name will be in the hearts of every Indian citizen for another 25,000 years. That is what is sacrifice. That is what is really living for the motherland. Our Birsa Munda ji is the right example, great example for every citizen. गोयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सोपूत विधी सुवाळ्याक उपस्थित रावपाक दिल्ली पावल्यात. आमच्या सरकाराचो उद्देश विश्वगुरू जावपाचो आसा अशें तांणी पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलें. भाजपाक पुराय भोवमत मेळ्ळा अशी माहिती तांणी दिली. During the last 50 years, two fronts are contesting in the election, and either LDF or UDF they come to power. Never I heard a theory that the party which is leading that has to give absolute majority as alone, not as front. That theory is now propagating. I wondered about it. That is not basically in a democratic country. That concept is not there, and political parties are forming these fronts because for getting more and more seat and getting absolute majority, always forming this. This is a tradition of our country. From Kerala 1957 onwards this. I never see in the history that anybody is criticizing that. The party which is leading, they must have absolute majority. T20 संवसारीक क्रिकेट वस्तादपणा खातीर आयज भारत आनी पाकिस्तान हांच्या मजगती खेळ जातलो. न्यूयॉर्कांतल्या नासाव काउंटी इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाचेर रातच्या 8 वरांचेर हो खेळ सुरू जातलो. ह्या खेळाचे थेट प्रक्षेपण भारतात पळोवंक मेळटले. रोहित शर्मा हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगडान पयलींच आयर्लंडाचेर जैत मेळयला. आयच्या खेळानूय भारताचे जैत खेळा मोग्यांक अपेक्षीत आसा. कालच्यान राज्यात उटंगराच्या पावसान हाजेरी लायला. हवामान खात्यान जारी केल्ल्या रेड अलर्टा प्रमाण घोग्यांनी पावस सुरू आसा. फाटल्या 24 वरांत मडगांव सगळ्यात चड म्हळ्यार 153 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली, जाल्यार वाळपय सगळ्यात उणें म्हळ्यार 22.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. काणकोण 91.2, केप्यां 70, सांग्यां 65.9, पेडण्यां 60.4, पणजे 52, म्हापसा 51.4, मुरगांव 48.6, फोण्या 48, सांखळे 47.4, दाबोळे 45.3 आणि पोन्न्या गोंया 41 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. हवामान खात्यान फुडल्या 24 वरांत राज्यात उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायत उदकान देंवचे न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. मजगती गोंयांत 10 आनी 11 तारखेक ऑरेंज अलर्ट जाल्यार 12 तारखेक येलो अलर्ट हवामान खात्यान जारी केला. तशेंच मजत कार्या खातीर 08322 419550, 08322 225383, 08322 794100 वा 112 हे आपत्कालीन क्रमांक जाहीर केल्यात.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।